सुरवातेक आमी गीत घेवया पेज नंबर 135 I32 तुझी पवित्रताय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. आयज कुरपेच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आनी पयलो आयतार प्राचीत काळाचो आमी समोर उमतांव. आयचो विशय काळजीदारपणी उलोवन भासाभास करून परिशोधीक वाट येसस्वी करुया. हो विशय सा फ्रांसीस शावेर आनी सांत इनास दे लोयला हांच्या सांत कोन्नाची 400 वर्सां आमी परिशोध मनांत दवरून काडला. आमी फौलादीक उलोवपी जावन सा फ्रांसीस शावेरा परी आयकोप्यांक क्रिस्ती सोवे ओडून हाडटात तसली जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा मागुया. आयज सगळ्या गोंयच्या फिरगोजींतली नेमकी भावा भयणां मागणे करीत पिराचिताचे रोमारीन चलोन सांत जुजेवाजाचे सांतवारीन कुटुंबा पासत गोंयांत बरो सरकार आनी युक्रेनान गैर बंद जावन लोकांक शांती आनी बुजवण मेळच्याक देवाचो आदार मागतली. आमी तांच्या मागण्यांक ह्या मिसांतल्यान तेंको दिवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी हें सगळें आयकलां. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून चड करून जेन्ना आमकां म्हणाय तूं चिंतनांनी वंदावण्याक आमी वडोन येता, तर तें सगळें सोडून आमी जेजू सारकीं खालती जावंक आमी आतां आमचे पातक कबूल करया आनी देवाचें भोगसणी मागया आनी हे परी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन आमचें जिवीत सारूंक आतां आमी हें मागणें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सुर्गींचे बापा, पवित्र आत्म्यान भरलोलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतोच अरण्यांत गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपवासान आनी देंवचाराच्या ताळण्यान वरी ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां
तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान बोधताय आनी आमचे जिणेंत धोणवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजाक झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावंक आनी जोयतीवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस आपले पोरशे कडेन असो उलयलो. उपरांत याज्ञीक तुज्या हातांतलो पांटुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचे वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलोय. म्हजो बापूय सावन आसलो एक आरामेकार आनी गांव नासतना हांगा थंय तो भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय आपणा बरोबर ताणें थोड्याच मनशांक व्हरून एक पोरको मनीस कसो आपलें बिराड केलें. आनी थंय त्या मनशाची संख्या वाडोन गेली आनी ती एक व्हड पोदवेदार आनी ओगोनीत पोरसां जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरे भाशेन वागयली ना. तांणी आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केलीं. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो. आनी ताणें आमचे दोग कोश्ट आनी गुलामपण पळयलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पदवेन आनी बोळान आनी व्हड भिरांतीचीं ओचोऱ्यां आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. आमकां हांगा हाडून हो देस ताणें आमकां दिलो. ह्या देसांत दूद आनी मोव व्हांवतात. आतां सर्वेस्परा जी सोवीन तुमी आमकां दिल्ली तिचें पयलें फळ हांव हाडटां. आनी तुमी तें फळ सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार दवरतल्यात आनी ताचे मुखार तुमी सोरपोट पडटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. सोबाब. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. तोर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सोरशें पिडा पावचीच ना. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. सोबाब. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. फातराक तुजो पांय आल्दोणा जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. सोरपाचेर आनी फुरशांचेर तूं चलतलोय. शिवांक आनी नागांक तूं मोश्टीतलोय. सोबाब. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो. सोबाब. आकांतांत म्हाका पाव सर्वेस्परा.
भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, समोर्त कितें शिकयता? सोबद म्हणजे आमी परगोट केला त्या भावार्थाचो सोबद तुमकां एकदमूच लागीं पावला. तो तुमच्या ओंटाचेर खेळटा आनी तुमच्या काळजांत रिगला. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजांत तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजांत तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कदींच लोचयेक सांपडची नात, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटूच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जॉर्दाना थावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका ओरोण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस बोर देंवचां ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पोटी ताणें कांयच खेलें ना आनी ते दीस जातोच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातराक उणो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजू ताका असो परतीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें हें, उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देंवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर ह्या संवसारांतलीं सगलीं राष्ट्रां ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगल्या राष्ट्रांची पदवी आनी मोहिमा हांव तुका दिवन, कित्याक हें सगळें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. तूं म्हज्या पांय पडशी जाल्यार हें सगळें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून परतीपाळून म्हणलें, बरयल्लें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं भोजतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुसल्या व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा थावन सोकला उडी मार, कित्याक बरयल्लें आसा अशें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एक स्वातेर तुजे पांय फातराक आदळो ना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण परतीपाळ करून जेजून म्हणलेलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं न्हय. आनी सगल्या बेसांनी ताका नाडल्या उपरांत देंवचार नेमलोलो वेळ पावसोर ताचे सरशिलो खोडसरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगलीं जाणां क्रिस्ता सोवे आमचें जिवीत सादता न्हय. आमी क्रिस्ता सोवे सादता जाल्यार भितरल्यान आमी कितें करूंक जाय? भितरल्यान आमी ताका आजीर जावंक जाय. तो आमचें सोवें आसा आनी आमी ताचें सोवें आसा. तर अशें घडना जाल्यार कित्याक लागून तें घडना?
कित्याक आमी जेन्ना ताचे बरोबर हे परी रावना आनी आमचे वस्तुकी कितें करूंक लागता तेन्ना तसली सोयी आमचे सगळें घडटा आनी असल्यो सोयी सोंपेपणी घडटात कित्याक थिचोर आपलेपणाचें आकर्शण आसा आनी आमी तातूंत रोखडी पडटा आनी ती चाल मागीर आमकां सुटका दिना आमी तातूंतच वाचता आनी अशें जालें की ना कशें म्हणून आमी पोत्तून ताचेशी येतल्या तेन्ना की आमी देवाशी वळोंक जाय आनी देवाशी वळोंक जायना म्हणटच आमी थोडी दोणवण करूंक जाय आनी उपवास एक बरें हात्यार आसा उपवास आमी कित्याक लागून करता आमी आपलेपण तें नाकारता आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक ताका एकवटोन ताका सहकार दिवंक लागता हो जावन आसा तो हेतू मागण्याचो आनी उपवासाचो पोत्तून देवाच्या एकवटान जिवच्याक पूण हे पुरेन करपाक देव आमकां मदत करता म्हणून ताणें आमकां सांगलां पळयात पयल्या वाचपान आमी कितें आयकता पळय तें पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन जेन्ना दुश्काळ आयलोलो तेन्ना देवान आपली पोरचेक एकठांयलेली मोइजेसा उपरांत इजाकाक आनी इजाका उपरांत जाकोबाक आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाक थिजोतान इजिप्तान व्हेली कशी व्हेली हे परी ताणेन आपल्या भावाकूच विकलो आनी ताका न पयत करूंक ते येवजिताले पूण झुजेक देवान व्हड केलो आनी ते पोत्तून सगळे झुजेशी आयले उपरांत तांची संख्या बरीच वाडली आनी मागीर तांकां इजिप्तान पिडापीड दिवंक लागले ताणें देवाक उलो मारलो आनी देवान तांकां सुटका दिली इजिप्तान ते तांकां भायर काडले 40 वर्सां अरण्यांत देवान तांचो परामोस केलो आनी तांकां पोत्तून इस्रायलांत हाडले हे ताणें चाखलेलें आसा आनी हे देवाक आर्गां दिवच्याक ते कितें करूंक लागले पयले सगळें आसलेलें देवान दिलेलें तें देवाक भेटोवन तांचें जिवीत ताणें सगळेंच देवाक समर्पिलें तर हे भाशेन ताणें देवाक मानलो आतां आमकां कितें जालेलें आसा आमी देवाचीं भुरगीं कशीं जाल्लीं आसा जेजू सगळे जेजून आमचे पासून कितें केलें आमी पातकान जियेताले न्हय आतां आमी मागणें करूंक जाय उपास करूंक जाय पूण आमच्या लागीं तें करूनय देवाच्या एकवटान जिवंक जायना जालें इतलीं वर्सां देवान आमकां खूब मदत केली पूण शेवटी देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी ताच्या उद्देशी आमकां सगळें मेळटलें म्हणून ताणें आमकां ताचो उदाहरण दिलेलो आसा तो तिसऱ्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन जेजूचें जिवीत आमी नियाळीत आयिल्लें आसा आनी ह्या दिसांनी आमी कशे भाशेन नियाळटा तो आयलो आनी जॉर्दान नदींत स्नान घेतलें त्या वेळार पवित्र आत्मो ताचेर येवन देवान अशें म्हणलें हो म्हजो पूत अपूर्बायचो पूत म्हणटच ताचेर आसा म्हजें सगळें दादोसपण ताका मागीर देवान पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र आत्म्याच्या गोठायेन तो अरण्यांत गेलो आपूण एकलोच वचोंक ना देवाच्या आसण्यांत ताणें थिचोर आपलें जिवीत 40 दीस जाल्ले कितें कोत्तालो तो मागणें आनी उपवास आनी मागणें आनी उपवास करतना मागीर सगळें भितर आहा तितलें भायर सरोंक लागता ताळण्यो येतात पूण ताणें ताळण्यो तातूंत पडना जावंक आपल्या बापायशी ताणें आपलें जिवीत सारून सगळें बापायच्या ताब्यांत केलें आनी तो अदीक आनी अदीक विजय जावंक लागलो आनी हाका लागून ताच्या ह्या उपवासान आमी भाग घेता कित्याक आमी सगळे ताचे सांदे तर जेन्ना आमी हे भाशेन उपवास करता आमकां ती कुरपा मेवता सोंपेपणी उपवास करच्या कितले जाण आमचे भाव आनी भयणां 40 दीस कांयच खायनासतना पुरान जियेतात हें कोजाप 40 दीस कांयच ना फकत उदकाचेर आसात बाकीची म्हण तूं ज्यो सोयी आसात त्यो सोडून दितात पियेतात पळय ती इतले दीस म्हण तूं उपवास करतात मागीर परतून स्टार्ट करतात पूण इतल्या दिसांक तांकां ती कुरपा आसा आनीकूय तर ते कुरपेन रावलेली
जाल्यार तांच्यान सगळे सोयी सोडून जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारूंक जाता आसलेलें. पूण थिजोर कितें जाता मागीर पोत्तून देंवचार येता आनी ताळणेल घालता आनी आदल्यो सोय पोत्तून आमी करता. तर ह्या उपवासान जेजून आमचे पासत उपवास केलो आनी आमकां ती घोटाय मेळ्ळिल्ली आसा. ताका लागून हो कुरपेचो काळ पळय आसा त्या काळांत आमी ही कुरपेची नोयनां दवरलेली आसा. कित्याक लागून दवरल्या? कित्याक आमच्यान भाग्योंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागूंक जाता आनी सांत भोक्त आमचेय पासत मागतात आनी ताणेन ती मागून घेतलें. ताणेन एक मिलाग केली न्हय. तो एक आमचो पाद्री आसलेलो. तो नापोली म्हणटा पळय थिंचोर वावुरतालो. आमची एक इगोर्ज तशी आसलेली. थिंचो एकलो हातोडी घेवन काम करतालो. ती हातोडी हातांतली सुटली आनी त्या पाद्रीचेर मार्सेलो मास्त्रल्ली म्हणटा पळय 31 वर्सांचो आसलेलो. ताचे तकलेर ती सादली पडली आनी तो निर्णवलो. मोत्ता म्हणून ताका दवरलेलो. सो तेर जानेवाराचे 1634 वर्सा तो मोत्तालो म्हणून ताका संदेसांव दिल्लें आनी संदेसांव दिल्या उपरांत ताका थंयचो दवरलेलो. तेन्ना साहेब ताका एका पिलग्रिमाच्या वेसांत आयलो आनी ताका म्हणूंक लागलो तूं मरचो नाय. तूं मरतलोय 2 वर्सां उपरांत जपानाक. कित्याक ताणें अशें म्हणलेलें जेन्ना तो अंथरुणार पडून आसलेलो, तूं तर म्हाका बरो करशी, हांव जपानाक वेतलो आनी थंयसर वावुरतलो आनी मरोंक पुरे हांव तयार जातलो. कित्याक तेन्ना खूब जाण मारतीत जाताले जपानाक आनी हे भाशेन तो तयार जालो. आनी ताका ताणें सांगलें तूं थंयसर वचून 2 वर्सां उपरांत मरतलोय म्हणून. आनी तिसरें ताका सांगलें कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर. कित्याक लोकांक ही एक संदी आसा पिराचीत काळांत कुमसार करून कोमयांक घेवन आपलें जिवीत जेजूच्या कोठांत दवरूंक. पूण तो मदत करतलो म्हणून सांगलें ताका. कित्याक ताणें ही मिलाग केल्ली. म्हणटूच हाका लागून सगळो लोक ही कुरपेची नोयनां ते मेरेन सावन धरीत आयिल्ली आसा आनी आमी पर्यंत ती दवरता. तर ह्या काळांत आमकां एक स्पेशल कृपा आनिकूय मेळटा. ताका लागून सोंपेपणी आमचें जिवीत आमच्यान जेजूच्या एकवटांत सारूंक जाता. आनी जेजूच्या एकवटांत सारतना दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां आमी मागीर जेजू सगळें आसा म्हणटोच कुडीचे सांदे भेदभाव करिनात. हांव हो जागो घेता तो दुसरो जागो घेता आनी आमचे मदें भेदभाव आसना. आमी सगळे जाण हे कुडीक सहकार करता. तेच भाशेन जेजू सगळें आमी सगळीं जाणां आसा आनी आमी भेदभाव करिना. बायल हो दादलो हो काव हो धवो गिरेस्त गरीब ह्या जातीचो ते जातीचो जात बीत कांय ना. कित्याक आमी सगळीं एक कुडींची येता म्हणून दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां ही कृपा आमकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसा. ती कृपेन जिवपाक आमकां देव मदत करता. आनी ह्या वर्सा पाप साहेबान ही 2 वर्सां ही परिशद घेतल्या म्हणून स्टार्ट केल्लें आसा. परिशदेन कितें जाता आमी सगळीं जाणां आमचें मत आमचो अणभव तातूंत व्यक्त करतले. आनी दर दिसा आमी एक विशय घेतलेलो आसा. पयले दिसा सगळीं आमी संगती ह्या संवसारांत प्रवास करता. आमी सगळीं जाणां बरोबर आसा. आनी काल आमी घेतलेलें आमी सदांच आयकूंक जाय. आयकूंक जाय जाल्यार आमी भितरल्यान आपलेपण सोडूंक जाय आनी देवपण आमी पत्करूंक जाय. तेन्नाच की आमी सगळ्यांक हाजीर जातले. आमी आमकां हाजीर जातले, देवाक हाजीर जातले आनी दुसऱ्यांक हाजीर जातले. हें भितरलें आमचें जिवीत नितळ जावंक वचपाक खंयचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना. तर आयज हो विशय घेतलेलो आसा की आमी तो ताका एकवटन आसा जाल्यार सोत पळय कितें तें उचारच्याक परगडच्याक आनी सांगच्याक भिवची नात. पूण थंयसरूय आमकां पयत रत्मो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें जेजून आमकां सांगलां त्या वेळार तुमकां दितलो म्हणून. तर हाका लागून हो एक विशय जो आसा तो आमी पत्करलेलो आसा. तर भियेनासतना आमी आमचे विचार व्यक्त करूंक जाय म्हणून हो विशय दिल्लो आसा. तर आयज ह्या आमचे दियोसिसीन सगळीं आमचीं भाव भयणां रोमारीन सांकवाळे वेतात. कित्याक लागून वेतात? कित्याक
जेन्ना आमी चलोन वेता आमी हे मनांत दवरता की आमी सगळीं जाणां वाटसुरी आमी हो प्रवास करता आमी पिलग्रिम्स तर ह्या संवसारांत आमी वेताळां हिंचेच वस्तूचेर आमच्यान पातयोंक जायना पूण देवाचेरूच देवूच आमकां राखता आनी सांबाळटा पळयात ह्या सगळ्या निसर्गाक देव ते राखता आनी सांबाळटा आनी कितलो म्हणून तो आमचो परामोस करिना तर ही पांय वाट धरली म्हणटच होय आमकां अणभव मेळोंक शकता आनी आमी बरोबर हे भाशेन एकामेका पासत मागोन देवा सरशी आमच्यान सुरूच देवाचें राज आमच्यान अणभवंक जाता म्हणून हे सगळे विशय आमी धरलेले आसात म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज आमी भाग्यवन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर नदर मारीत तर हो ताचो अणभव आसलेलो ताचें परिवर्तन जाल्या उपरांत तो खरेपणी इतलो शांत आसलेलो सगळ्यांचें आयकतालो आनी जेन्ना तो उलयतालो तेन्ना खरीपणी दुसऱ्यांकूय तो सांगता ते पडटाले आनी पटोवन ती आपलें जिवीत बदलताली चडसो उलयनासलेलो पूण जेन्ना उलयतालो तो खरेपणी पवित्र आत्म्यान भरोन उलयतालो आनी जेन्ना तो सीख जालो असलो वावर करतना तेन्ना पर्यंत ताणें आपलें मीस म्हणपाचें मागणें करपाचें हें सोडूंक ना आनी लोकांकूय तो मदत करता आपूण सीख आसा पूण दुसऱ्यांक तो मदत करीत आसलेलो ही हिंचोतान शक्ती मेळिल्ली ताका देवासून तो देवाच्या एकवटान तो हें सगळें करूंक शकतालो म्हणून आमी हो उदाहरण ताचोय घेवया आमी जेन्ना उलयतना कांयचें कितेंचें कितें उलोवचें न्ही पूण जेजूच्या एकवटान रावन तें उलोवया आनी हें उलोवच्याक ताणेंच आमकां सांगलां म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावता हांव हें सदांच तुमचें थापतां कित्याक हेपणी आमच्यान खरीपणी आमचें जिवीत देवाक जाय पळय तशें जिवंक जाता कित्याक तो म्हजे सवय आनी हांव ताचे सवय तेन्नाच की आमी खरें बरें फळ दितले कित्याक तो जावन आसा आमचो रूख आनी ताचे सून आमकां सगळें उपजावता तो जावन आसा आमचें मस्तक तो आमचें जिवीत चलयता ताका लागून सदांच भयणीनो आनी भावनो विसरो नासतना आनी हें सावपें मागणें जेजूचें सांगलेलें आसा जेजू पळयात सगळो वार जालो की ना आपल्या बापाय बरोबर वेळ सारतालो आनी न्हिदूंक वेतालो उठ्ठाना पोत्तून बापाय कडेन एकवटोन बाकीचें सगळें तो म्हणटालो हांव करिना म्हजो बाप म्हजे सवय करता तेंच जिवीत जेजूचें आमचें सवय आसा आनी ताका आमी संदी दिवंक जाय आमचें सवय जियोंक तर रातची 5 मिनट आनी तुमकां सदांच सांगलां हें कोंत घेयात आतां हांव आदीं सांगतलो आज जोडात म्हणून पूण आतां तुमकां सांगता कोंत घेयात आनी आख्खें कोंत भर जेजूच्या एकवटांत रावात प्रत्येक मणी आसलो की ना सुस्कार बरो घेयात सुस्कार घेतना पांयची बोट आसा थिजोतान तकली मेरेन आमी बरोन येता जशे भाशेन एक आणयेंत उदक घातलें म्हणटच सकलतान तें वयर बरोन येता आनी आणयेंतलें सगळें उदकान येता ते भाशेन जेजूच्या नांवांत आमचें सगळें पळय भितर आसा तें जेजू सवें येतलें आनी जेजूच्या नांवांत तें आमी भायर काडया आमकां सुटका मेवतली दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां जेजून आमकां सुटका सोडवून दिलेली आसा आपल्या कश्ट मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तर ताचे बरोबर आमी पुनर्जिवन जातल्यान ताबडतोब तर प्रत्येक मनी घेतलो की ना सुस्कार घेतलो जेजू 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 काजीर जायात बेश्टेच जेजू जेजू म्हण नाकात जेजू काजीर जायात तो आमचे भितर आसा हें सगळें ताचे सवें दवरया दुसरो सुस्कार घेयात आनी पोत्तून जेजूच्या बरेपणांत आमी बरोन येता तें सगळें भायर काडात हें जेजूनच आमकां सांगलां म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावतां तर हे भाशेन करशात तर हांव गॅरंटी दितां की जेजू जो आमचे भितर आसा आमकां कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी दितलो आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलो तो आमकां नेवातलो ह्या संवसारांत खूब वायट आसा भरलेलें आसा हो सागरच आसा वायटाचो पूण आमी भियोंक फावना कित्याक हातूनच देवाचें राजूय आमकां ताणें दिलेलें आसा पूण आमी ताका एकवटून रावंक जाय ताका जितली आमी एकवटून रावता आमच्या चिंतनाक न्हय आमच्या भावनाक न्हय ती ताची सवय दवरया आनी ताची चिंतनां आमचे सवय बुजवतली आनी ताच्या उतरांनी आमचें जिवीत आमी सादतले हांव हें सगळें करच्याक आमच्या हात शेवटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोन येता पांयची बोट आसा थिजोतान तकली मेरेन कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत सगळ्या तिनूय भागांनी
आनी सगळें जेजू सवें आसा तें जेजू सवें आतां भायर काडया, सुस्कार भायर सोडटाना जेजू म्हणत रावया, सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो सगळो भायर सरोनी. आनी त्या उपरांत ताचेर तो आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट तें काडून आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान घालतलो. तो अणभव आमी घेवया प्रत्येक सुस्कारांत. आनी पोत्तून जेजू सवें दवरया. एक आनी आमी 5 मिनटांनी साफ कोत्ता. पयलें उदक घालून मागीर साबू लावन आनी मागीर उदक तातूंत घालून ती नितळ जाता. उदक तशेंच बरें पळय तें बरेंच उरता. तेच भाशेन जेजू बरेंपण जावन आसा, तो आमचें सगळें काडून आमी ताचे सुरक्षीत दवरून आमी ताचे सगळीं पवित्र जावंक पावता. खरें ताचे सांदे जावन आमी जियोंक लागता. तर हे परी आमचें जिवीत सारया. रातचें 5 मिनट ताका एकवटोन आनी सकाळीं 5 मिनट. आख्खी रात मागण्याची जातली आनी ताचे गोठायेन आमी दीसभर आमची चिंतना भावना ताचे सवें दवरून तातूंतली आमी मेकळी जातली हांव. आनी दुसऱ्यांची तेच भाशेन ती कितें म्हणटात कोत्तात तें जेजू सवें दवरून आमकां तांकां प्रतिसाद दिवंक, रिस्पॉन्स दिवंक जेजूचोच पवित्र आत्मा आमकां मदत करतलो. जेजू आर्ग आनी दिन वास तुका, कित्याक आमकां सगळे जाणांक तुवें हो अणभव दिलाय. आतां आमी तुवें आमकां तुजो बाप कोण पळय तो दाखयलेलो आसा ताचेर विस्वास दवरून आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन आमचें जिवीत सारतलें. सगळीं आतां उबी रावया आनी दोळे धांपून आमी कितें म्हणटा तितल्याकूय आजीर जावया. हो भावार्थ आमचो जेजून आमचें सवें उपजयलेलो आसा. तर पवित्र आत्म्यान भरोवन आतां आमी सगळ्यां जाणां बरोबर म्हणया. सोतमानतां देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुपेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया आनी आमी सगळ्यां पासत मागया. पाप सायबान, बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या हेर फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कालची मोनान दवरून क्रिस्तांवां पासत सगळ्या माध्यमांचेर काळजीदारपणान उलयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. समाजीक फुडाऱ्यांनी दुखी कोंतीक आसलेल्या आदाराक पावूंक आनी देवाच्या बरेपणांची आनी दयाळ्याची वाहनां जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. देवान आमची काकलूत करून आमकां बरो सरकार नेमून हाडूंक देवा लागीं मागुया. सोमया जेजूचो पाटलाव करतल्यांनी मुनीस्कुलाची सोडवणी पासत जेजू पोरी काळजीदार जावंक आनी तांणी पोदवेची आनी मोहिमेची वाट नाकारूंक कोश्टांची आनी कुर्साची वाट स्विकारल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
वरेनान बेगीन गैर बंद जावंक लोकांक पेकोवणी बुजवून शांती मेळूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आता देवा बाप्पा मुखार मांडया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. सुरकीच्या मोगाळ आनी दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुका उलो मारला आनी ही मागणी आमी तुजे फुडें मांडलेली आसा. आमच्या काळजांनी आनिकूय मागणी आसा, ती तूं जाणय आनी ती सगळी तूं आमकां शांती पावय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 36, C19, जिणे वांटे जिणे खिणा. सुका फुलां कश्ट काटे, हेच आमगेले जिणे वाटे. आटा बाबा भेटोंक तुका उड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समर्पिता, ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाल मोडा. सगळीं सोगनां गुपीत चिंतना, हीच आमगेले जिणे खिणा. आटा बाबा भेटोंक तुका उड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समर्पिता, ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाल मोडा. सुका फुलां कश्ट काटे, हेच आमगेले जिणे वाटे. आटा बाबा भेटोंक तुका उड्या आनी सोऱ्या वांगडा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी ही देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांकारी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पोदेदार आनी भोव काकुळत सरा देवा, बलिश्ट बावल्यान अजाप विस्मितां करून तुजे पोरजेक तुवें इजिप्तांतली दोयेन सोडयली आनी दूद आनी मोव व्हांवतल्या देसांत तिका पावयली. तुज्या दोयाळ मोगाच्या ओदीक व्हडा अजापान तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग व्हांवतल्या देसांत पावयली. हे तुजे उपकार आठोवन आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा आनी तुजें संपूर्ण वंदन करूंक ती तुका भेटयता. बोलेपणान ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारान शासनाच्या देवा, सोर काल्यान सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बूक आनी तान
बागोय नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपवासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचे आमटे पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गूट फावो त्या मनान समरुंबून ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासणाक वांटो घेवंक पावतल्या देखून देवदूतांनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुचे पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सार आणि पुनर्जीवन पडो वरवीं तुवें आमकां सोडून सोंप्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणाणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे सोबे आसा आनी आमी सगळीं जेजू सोबे आसा. आमी ताची कूड जावन आसा आनी हांगसरूच न्हय आख्ख्या संवसारांत आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवां ताका एकवटोन जियेता. हें मागणें तो आमचे सोबे म्हणटा आनी आमची सगळीं इंतेसां आमच्या काळजांत दवरून आमी ताचे सोबे आतां बरोबर म्हणया.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोती आनी मोहिमान तुशीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरम दुदांक पडले, आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुटशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 49 D6 भाव भयणी आमी सोगलीं.
दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी वेंगोंत हो वेळ सारया. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुरपदेदार आनी सासणाचे देवा, जेजू आमचो सोडवणदार आनी इस्वोर म्हूण काळजांत थावन सोत मानून आमी ओंटांनीच उचारता. ताच्या कश्ट मरणां आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बोगसणे आनी सासणीक जिवीत दिताय म्हूण बावाड दवरून वेगवेगळ्या दोंड्या भासांची आनी वेगवेगळे स्थिती गतीची जावनूय एका मनान आनी काळजान ह्या सोडवण्याच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं हो प्राचीत काळ सुफळ करूंक आमच्या सोडवणेच्या शुभ देसांनी आमा सुमेस्तांक बोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसात. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कोयराक, मिडियाक, हांगसर वावुरतेल्यांक, तुमकां आनी युट्यूबाचेर भाग घेतल्यांक. मिसां आमची आतां 7, 8, 9, 15 ही आमचे भाशेन जातली. त्या उपरांत 10-15 इंग्लीश भाशेन मीस हांगसर आसतले. बांय कोडे आयज मीस आसा 10 वरांचेर आमचे भाशेन. 3 वरांक कृपेचो तिर्स आसतलो. ताच्या उपरांत खुर्साची वाट. 4 आमचे भाशेन मीस, 5 मागणे सांतेनासाच्या पद्दतीन. 6 वरांचेर इंग्लिशीन मीस, ताच्या उपरांत तिर्स जातलो. निमाणे दिसा 2च सगळीं मिसां आसतलीं आनी 2 खेरीत मिसां आसात. 9 परबेचे मीस सगळ्या जाणांक तो त्यातून तुमच्यान वांटो घेवंक जाता. ताच्या उपरांत हांगसोत्तान पिराची ताची वाट, खुर्साची वाट, रोजरी इगोर्जे पर्यंत आनी मागीर पेज. आनी 11 एक खास स्पेशल मीस आसतलें निवडलेल्या जाणांक. म्हणजे आमचे जेजुईट संस्थेचे कोण वांगडी आसात आनी दिवसीचे तांकांच दवरलेलें आसा तें. कित्याक 400 वर्सां आमी ह्या वर्सा समोरमता सायबाची ताका सांतपण मेळ्ळ्याक. तर ताका लागून हें खेरीत मीस तांचे पासून दवरलेलें आसा. तुमच्यान हें सगळें आमच्या युट्यूबाचेर पळोवंक जाता आनी ॲप तुमच्यान डावनलोड करूंक जाता प्ले स्टोरातून. सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. फादर मर्विन डिसूजा हांगसर आमच्या भुरग्यां पासून म्हणजे जे जेजूट पाद्री जातात तांचे पासून ते लिफाफे तुमकां दितले. तांकां मदत करात. पयशांची गरज आसा तांकां म्हणलें तूं शिकोवन दिवच्याक. मागीर जाणटेले पाद्री आसात तांकांय मदत जाय. तांच्यान आतां कांय करूंक जायना तर तांकांय मदत दियात. आनी आमची थोडीं कामां आसात तांकांय लागून ते तुमकां दितले. हांव एक रितीर करतलो हांगसर कॅरिझमॅटीक. पूण तो सांगेच्या आदेसा जातलो 5 ते 8 एका टिमीक घेवन 22 ट्युजडे ते 26 सॅटर्डे. आयज वॉकिंग पिलग्रिमेज आसा सांकवाळे. तर आमी तांचे पासून मागया आनी ती आमच्या सगळ्यां पासून मागतली. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. हें एक मोटोर MH46 AU 3974 तिचोरूच दवरलेलें आसा. मातशें तें पयलें काडात नाल्यार सगळ्या जाणांक त्रास जातलो. MH46 AU 3974 मातशी कृपया करून ते काडात नाल्यार आमकां खूब त्रास जातलो. लोक हांगसर येता मातशी समजून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 240 U20
São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, ora cura, rati samchamoga, las nolia, Besangal saiba, Besaramcha, Sambalum soaka, Gopantuja, Besangal saiba, Besaramcha, Sambalum soaka, Gopantuja. Bagyon Francis Xavierak मागणे घेवंक ना तूं रावता हांव घेता bagyon Francis Xaviera जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरकोटूंक देसा देसांनी तुगेलो हांचो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण आपणाक जाय तें bagyon फ्रांसिसा कडेन मागचें आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा आमेन.